म्हाका दिसलो की म्हाका एक आशिल्लें की उडी मारता तांकां लोक एक्सेप्ट करचे ना, शेवटेच्यान तेवटेन परत हाडटा, बट पीपल हॅव एक्सेप्टेड इट. सो पीपल वॉन्ट इट टुडे. कळ्ळें न्ही. हांव कित्याक राविल्लो की म्हाका एक आशिल्लें की तो 5 वर्सां आमदार निवडून येता, आयकलें न्ही. 5 वर्सांचो आमदार निवडून येता, ताणें आपलें कार्य करचें, ताणें डिफेक्ट जावन दुसरे कडेन वचचें न्ही. आनीक डिफेक्ट जाल्ल्याक 6 वर्सां तरी हांवें भायर दवरचो आनी लोकांनी एक्सेप्ट करचो न्ही, अशें म्हजो एक चॅलेंज आशिल्लो. बट पीपल हॅव एक्सेप्टेड डिफेक्शन. पब्लीक हॅज एक्सेप्टेड द डिफेक्शन एज पर लॉ. कमी पडले अशें म्हणना हांव की हांव डिफेक्शन लोकांक हांगच्यान थंय उडी थंयच्यान थंय उडी मारता तो नाका आसतालो म्हणून हांव गेल्लो भितर. सो हांव कमी पडलो फक्त 73 मतांनी. एमजीपीचे फुडले कितें अशें धोरणां कितें आसा ठरयतले न्ही आमी. एमजीपी आसात न्ही, वी वील डिसायड वॉट इज देयर. कितें चड काय फरक पडलो गोविंद गवडेचं हे झालं तुमकां काळणाचें कांयच जावना. आमकां ती नीव आशिल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी, इतले वर्सां आमी नाशिल्ले तरी पूण हांवें ट्राय केली थंय.